कंटिन्यूस 3 महिने झाले ते चालूच आहात कंटिन्यूस. हे उदीक पट्ट कमीत कमी म्हाका दिसता मरे दिसाक एक 15 ते 20,000 लिटर उदक बेस्ट आसता. माझे नाव वृंदा पुरब. आमकां पयलीं उदक येतालें नळाक. सकाळी येतालें केन्ना सांजचे येतालें. आतां येत ना नळाक उदीक. 5-6 महिने जाले. आमकां टँकर हाडून घालतात. कोण हांगा लक्षच दिना. मातांच्या वेळार सगळे लोक येतात. म्हाका घाला तुका घाला म्हणून. आमी आतां पंचाक फोन मारला ते सांगला टँकर धाडटा म्हणून. आतां पळय केन्ना येतात. पंचाक आमी सांगतात केन्ना केन्ना ना आमकां उदीक येयना तेन्ना. पण आमकां बरें दिसना ताका परत सांगपाक. तो 2 दिसांनी उदीक धाडटा आमकां, पण तेचे पयसो घालून तो हें करता. अशें आमच्या हांगा हाल जाल्ले आसा. आज येतले फाल्यां येतले, 15 दीस येयना, 22 दीस येयना. अशें आमचे उदकाचे हाल जातात हांगा. आदी बरें येतालें, आतांच येयना उदीक. आनी आमकां आतां ह्या लक्षय कोण घालिना आमदार आसात ते. हे पळयात म्हणटा सगळें मरून काग जाल्या तेंची. उदक ना कितें ना. हे पळय एक झाड आसा तेचें तशेंच जाल्लें आसा. ते झाड आसा तेचें पळय कशें जाल्लें आसा. आमच्या उदकाची सोय मातशी बेगीच्या बेगी करात तुमी. हांव आमदार आल्लेकरा कडेन मागतां आमचे एकदां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. तो जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना आमी ताका सांगलेलें हां म्हणून तो गेलो. तेणी आमचो कायमचो हे प्रॉब्लेम मिटून उडोवपाचो. प्रेशर ना तो एकदम. हे कितें आमकां नळूच ना आतां कितके दीस जाले. 20-22 दीस जाले उदीक येयले. बिलां मात्र येता टायमार. पळय आमकां बिलार सुद्दां युनिट बील येयना कित्याक मिटरूच चलना उदीक येयना म्हणून. फक्त मिटर एंड येता आनी एरियस घालतात आनी बिलां धाडटात. मी नाव प्रिया पडतरे. मी बादेम गोवामध्ये राहते. तर पाणी आता 4 महिने झालं पाणी नाही आहे. सगळ्यांची फार परिस्थिती हे झालेली आहे बिना पाण्याचं. टँकर मागवावे लागतात आणि झाडं पण बघा किती सुकून गेलेली आहे. जर पाण्याचे काहीतरी बिल येते का? हां बिल येतं. टँकर पण आणावं लागतं. परवडायला पण पाहिजे ना थोडं विकत टँकर आणून हे करायला. मी डिपार्टमेंटला पण विचारलं पण ते सांगतात की इकडं फोर्सनं पाणी चढत नाही वगैरे म्हणून. मग आता काय करायचं जरा त्यांनी विचार करून काहीतरी आम्हाला पाण्याचा प्रॉब्लेम हे सॉल्व करून द्यावं. 20च्या वर घरं झाले तिकडं. तर काहीतरी लोकांचे फार प्रॉब्लेम आहे. कणिक पण पाणी नाही आहे अशी परिस्थिती होऊन बसली. पंच मेंबर आहेत उमेश चारी. त्यांना पण हे केलं पण त्याने पाठवतात पण स्वतःच्या खर्चानं पाठवतात. ते आम्हाला परत त्यांना सांगायला पण बरं वाटत नाही ना. किती वेळा आम्ही सांगणार. मग ते पाठवून देतात. नाही असं नाही ते प्रॉब्लेम सॉल्व करायचं आम्हाला पाठवून द्यायचं. पण आम्हालाच आता सांगताना त्यांना कसं तरीच वाटतं की एवढं पण कोणाला त्रास द्यायचं नाही असं वाटतं ना. काहीतरी डिपार्टमेंटनं काहीतरी ॲक्शन घ्यायला. शेवंती तोडकर. आम्ही बादेन रावता. आमकां 6 म्हयने जाले आतां उदकाचें कांय ना. येयना नळाक आमकां उदीक. आनी आतां टँकर धाडटाले तेय बंद केला तेंच्यांनी. तेय सारकी धाडिना तेंच्यांनी. आनी तांकां फोन केल्यार कोण फोनूय उखलिना. आनी आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. डब्ल्यूची ती कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणटा. प्रेशर येयना म्हणटा. ते मातशें सारकी करून तुमी कितें करून आमकां उदकाचें मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व करा. सोडात मातशें आमकां उदीक. आमकां उदीकूच धाडिना तेंच्यांनी. फोन केल्यारूच अशें करता उदीक धाडूंक सोदिना. आनी आमकां ते वाट पळोवन आमकां मागीर टँकर हाडचें पडटा. आनी आमचे ते उदक सगलें खूंय घालतले. आमी टँकर हाडल्या उपरांत ती धाडटा मागीर आमकां. आमी खूंय घालतले तें उदीक. तेचें उक्तें उदीक हाडटा आमी. सरकारानी आमचें मातशें पळयात कितें करता तें. उदकाचें तरी सॉल्व करात आमचें. आहा तो मातसो आमकां बरो आहा. तो तरी आमकां मातशें उदीक फोन तरी उखलता. सांगता बाबा ह्या टायमार मातशें सांगून धाडटा तरी तो. चारी म्हणून तो मातशें आमकां हेल्प करता हिंगासर. जाल्यार ती कोणूच आमकां फोन उखलिना आनी कांय ना. आमगेर आतां उदकाचें खूब प्रॉब्लेम जाता. पळयात मातशें आमकां कितें. तुमी सरकारानी पळयात मातशें आनी आमचें कितें तरी करात आमकां.
उदकाचे प्रॉब्लेम तरी सॉल्व करात आमकां. इलेक्शनाच्या टायमार सगल्यांनी सांगले उदक घालता आमी, रस्तो करता, लायटी घालता म्हणून सांगले. आमकां कांयच ना सदाय अशें. लायट ना आमकां, आमचे रस्तो करिना आनी उदकाचे आतां प्रॉब्लेम केला. आमी कितें करपाचें हिंगा? मातशें तरी पळयात तुमी. माझें नांव ऐश्वर्या कडकोळ. आमी हांगा बाद्यान रावता. आमकां एक 6 म्हयने जाले आमकां उदीकूच येना. कनेक्शन आसा, फक्त बील बी भरता, फक्त उदीकूच ना आमकां. आनी मातशें सरकारान कितें लक्ष दिवंक जाय आनी बेगीन एक्शन घेवंक जाय तेच्या बद्दल. आमी 10 वर्सां जालीं हांगा रावता. तेन्नाच्यान आमकां एक थेंबूय उदीक ना. आनी बील आमकां पयलीं येवन आसलें, 0 बील येतालें. आतां मिटर चार्जीस येता आमकां. कितें मातशें पळोवंक जाय आनी मातशें आमकां कितें हांगा फोर्सूच ना. हे कोणाक ते विचारता जाल्यार ते हांगा फोर्स चडना तुमकां म्हणटा वयर उदीक. मागीर बारीक बारीकशे येता जाल्यार ते बी बंद जाले आतां. मदीं येताले कितके म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदां बारीकशे येताले. आतां ते बी बंद जाला आमकां येवपाक. आतां 6 म्हयने तरी जाले आमी फक्त बिलूच भरता आनी कांयच ना. आमी हे कपडे बी धुवपाक WN आमी सगळी हे बरोवन कंप्लीट करून सगळे बरोवन त्याचे फोटो बिटू मारून सगळे आमी दिला. तरी तेंच्यांनी कितें केअर घेवंक ना. वयल्यान आमी हितून पंचायतानूच दिलेली आमी. तेंच्यांनी काय केअर एक्शन घेवंक ना. आतां पंचान आमकां 2 म्हयने जाले मातशें आमकां टँकर्सून उदीक पावता. आनी आमी केन्ना फोन करता पळय तेन्ना तो उदीक धाडटा आमकां पंचान. तेंचे हेल्प हा आमकां मातशें. उमेशान मातशें आमकां हेल्प करता केला आमकां तेणे. आनी कोणी आमकां PWCच्यान तरी कांयच हेल्पूच जायना आनी कांयच तेणी एक्शनूच घेयना. आमी इतके कंप्लेंट दिले तेंकां वचून आमी थंय वचून मेळ्ळे तेंकां तरी बी तेणी कांय एक्शन घेयना. हांगा फक्त 10-12 घरां आहात. तेंकां थोड्यांक कनेक्शन आसा, थोड्यांक कनेक्शन ना. तरी बी तेंकां बी पावना हेणी उदीक. आमी तेच रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन आनी PWD कडेन. आमकां फक्त अशें उदीक टायमार आमकां मेळोंक जाय तितकेच. आनी कांय मागणी ना आमची. फक्त उदीकूच खूब प्रॉब्लेम जाता. आतां हेच्यान तरी एप्रील मेन तरी आमकां खूबच हालत जाता उदकाचे. तेन्ना मातशें पळोवंक जाय तेणी. मागीर सरकारान कितें एक्शन घेवंक जाय बेगिनाक बेगीन. हांगातले वोटर आहा आमचे सगळे वोटींग आमचे फॅमिलीचे सगळ्यांचे वोटींग हांगाच आहा. आतां आमी हांगा वोटींग घालून कांयच फायदो जायना आमकां. तरी बी वोटींग घालता तर जेन्ना वोटिंगाचे मागपाक येता पळय तेन्नाच जाता सगळें काम. नाजाल्यार ना. मातशें कंटिन्युअस 3 महिने झाले आता चालूच आहात कंटिन्युअस. हे उदीक पट्ट कमीत कमी म्हाका दिसता मरे दिसाक 15 ते 20,000 लिटर उदक बेस्ट आसता. त्या जांभळीकडे आता कितले दीस जाले PWDचे कितें पाईप फुटला कितें जाला. कमीत कमी 3 महिने झाले इतले उदीक व्हांवता. कमीत कमी 15 ते 20,000 लिटर सद्दां उदीक बेस्ट जाता. कोणूच रिपेर करून काय ना आनी आमकां उदक येयना वयर आता कितले दीस जाले 6 महिने जाले उदकूच ना आमकां. ते कितें पाईप फुटला हे म्हणटा ते रेडी करून दिवपाक ना. आतां आनी म्हणटा टँकर धाडटाले आतां 15-20 दीस जाल्यार टँकरय धाडिना. टँकर धाडटा जाल्यार हाफ टँकरूच धाडटा, फुलीट धाडिना. कितें करतले कांयच ना. आमी हिंगा कितले तरी उदीक वेस्ट जाता. दिसाक 15-20,000 लिटर उदीक वेस्ट कितें म्हूण सांगता कोणूच पळयना. आनी कितले फावटी ऑफिसान वचून कंप्लेंट केला PWD साहेबाक लेटर बसून दिला. आतां कोण कांय एक्शन घेयना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.